म्हणजे अचानक इतले बीएलओ कित्याक काढून उडयले आनी चेंज केले. प्रत्येकाक ही हो विचार आयिल्लो अशें मदींच पणजेनूच कित्याक जालें काय म्हणून हांवें सांगलें की प्रत्येकाक मेळून एक बायट दी किंवा कितें ताचेर उलोवल्या पेक्षा एक प्रेस घेवन ते एड्रेस केल्लें चड बरें जातलें. हातूंतल्यान म्हजे विचार पणजेकारां कडेन पावतले म्हणून मुद्दाम आज प्रेस घेवन सांगप ह्या विशयाचेर म्हणून तुमकां आपयला म्हणून धन्यवाद. जी 28 बीएलओ मदींच काडप आनी नवे घालप ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्शन अशें दिसना. हे आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या. जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताच्या सकयल आसा, तो मिनिस्टर आसा. आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणांक दुबाव आयला की कित्याक जाला. म्हाका कांय एक दुबाव ना. आय एम व्हेरी क्लियर. ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो ते कितें तरी इलेक्शन सीसीपीचे येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली, त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां एड करप. खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून. ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता. तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे अटेम्प्ट्स खूब जाल्या. थोडी नांवांय भितर पावल्या एनओसी घेवन गोंयकारां कडल्यान. आनी हे सद्याचे ते पयलीं बीएलओ आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले. ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले. आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप. कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल. लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयला. आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जाली जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकारांचो वोटाची किंमत शुन्य जातली. एक खंयची तरी आपली वोट बँक करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप होच एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता. ना जाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्शन. फक्त पणजेनूच जाल्या ते सुद्दां ताचे डिपार्टमेंट. सो एवरीवन इज सस्पिशियस आनी म्हणून मिडियांतल्यान इतले प्रश्न येताले. सो आय एम व्हेरी क्लियर. वी विल बी मॉनिटरिंग इट. आय विल रायट टू द मामलेदार, विल रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की हे फक्त आधार कार्डा सुद्दां एक्च्युअल आधार कार्डाच आसा काय बेटे फोटो लायल्या हे सारके स्क्रुटिनायज जावंक जाय. आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा, हांगचो रेजिडेंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय. वी वील बी मॉनिटरिंग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टिंग. हो एक मेन मुद्दो बीएलओचो आशिल्लो. म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर. एक्झिस्टींग बीएलओ आशिल्ले ते बरें काम करताले. जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स. ते नवेच जॉयन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन. सो दे वील बी अंडर प्रेशर. सो खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता. आनी हो प्रश्न सगळ्या रिपोर्टरांचेय तकलेन आसा. म्हणून हो प्रश्न आयलो की 28 एकदम बीएलओ कित्याक काडले. आनी हे एक सिरियस गजाल आसा. सो वील बी फॉलोईंग, वील बी रायटिंग टू द ऑथॉरिटीज टू रिवर्स द डिसिजन. आनी ना जाल्यार ही सगळी स्क्रुटिनी सारकी जावंक जाय. तुम्ही इलिगल वोटिंग म्हटल्यार म्हणजे कितले अशें आसा? ना ते आमकां स्क्रुटिनी करून काडचे पडटले. पण मोस्ट प्रोबेबली ते आतां करपाक एड करपाक हे चेंज. सो आतां आमकां मॉनिटर करून पळोवचें पडटलें. आनी मोस्ट म्हाका दिसता की आमी फॉर्म 6 भरले वतले नांवां एड करपाक, ती कॅन्सल करपाक सारकी ना म्हणून फॉर्म 7 भरचो पडटा. तातूंत आमकां अडथळे निर्माण जातले अशें म्हाका हें दिसता, शंका आसा. तुमी मेन्शन केलें नेपाली सिटीजन आहा तांकां खुबशी हें दिल्या ना हे आयकपाक येता. सगळ्यांक पणजे मिरामार सायडीन बी रावता तांकां खबर आसा. दिल्या न्ही 1-2 केसीस म्हजे कडेन आसा. ते व्हेरीफाय करूंक जाय. ते आतां चड जातले काय कितें म्हणून असले स्टेप्स घेतल्या विच आर नॉट नॉर्मल रुटीन कशें दिसनाय. इट इज नॉट अ रुटीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह. ते बीएलओन काडून नवे जे निकते रिक्रूट केल्ले लोक आसा तांकां एड केल्या. ते खंय तरी अंडर प्रेशर आसतले आनी खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन घेवप. हातूंत म्हाका दुबाव मानता. ते एक्च्युअल कशें पॅन आवट जाता ते पळोवन मॉनिटर करून एक्शन घेवची. इलेक्शन कमिशनर हवालदार हे आता सध्या आसा. तुम्ही तांकां मेळटले? ना हांव पयलीं बरयतलो आनी मागीर ते फुडें वता ते गरज पडल्यार मेळून ते म्हजें जें हें आसा
brains in about all these changes ते आमच्या फुडें दवर घेऊया ना तेच म्हणटात न्ही सो आधार कार्डा जी जाता ती एक्चुअल ती वेबसायट आसा UI युनिवर्सल ID कितें ती AI ताचेर ती एक्चुअल व्हेरीफाय जावंक जाय आनी एक्चुअल ते इंडियन आधार डजंट से द सिटीजनशीप इट इज जस्ट द ID सो सिटीजन आसा काय ना हाचो बर्डन करंट सिस्टमीन फॉर्म 7 आसा की हांवें फॉर्म भरचो पडटलो की ह्या मनशा कडेन इंडियन सिटीजन ना हाचें नांव डिलीट कर उरची ना कित्याक वोट बँक जाली एकदां की दॅट वील डिसायड द विनर कळ्ळें न्ही बिकॉज जनरली वोट कशें पडटले ते थंय पडटले थोड्या पार्टी लायन्सान आसतले थोड्यांक जी परफॉर्मन्स ना ऊन म्हणटे पण ताचेर एज खंयच्यान मेळटली जर अशें वोटर्स आयले ते कॅन मॅनिप्युलेट ते एक पणजे वॉज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयांत थंय वोट बँक अशी ना हांव मोठी दवरना तशें कितें तरी तयार करप ते घेतले पणजे अशें म्हाका दिसता ताच्या खातीर जस्ट बिफोर इलेक्शन्स फुडल्या वर्सा CCP इलेक्शन जातलें ताच्या पयलीं एक प्रत्येक बुथार 30 नांवां घालपाक मेळ्ळी जाल्यार द रिजल्ट कॅन चेंज